नॅशनल हायवे आमचे दांड्या वाडो ती पास जाता ती सो आमी कलेक्टर ताका ऑफिसान दीस म्हणटा कित्याक थिंगा म्हाका एक फूल प्रेजेंटेशन जाय आनी लोकांक घेवन मिनिस्टर पटेल रावल चीफ मिनिस्टर आनी हायवेचे इंजिनियर्स तांकां घेवन आमच्या लोकांक कितले हायवे आसा तांगे स्टँड क्लियर करून ऑलरेडी तांकां डिमांड आहलो ती बायपास शिफ्ट करपाची आनी ती जायती वर्सां जाली तेंच्यांनी पंचायत ताचो थिंगा लोकल लोक झगडटात ती डायवर्ट करात न्हू कित्याक तांकां इफेक्ट जाता आनी लास्ट टायम चीफ मिनिस्टरान सांगलोलें जरी तो तुमी त्या शेतांतल्यान दुसरी ऑल्टरनेटीव आहा तशी NOC दिली जाल्यार समजा आपूण कन्सिडर करतलो म्हणून पूण आयज पासून ते स्टँड कांय क्लियर जालो ना सो हांवें रिक्वेस्ट केलो आमचो PWD मिनिस्टराक आमचें एक कंबायन मिटींग जे ताका प्लस सगळ्या ऑफिसराक ही आमचें स्टँड कितें आसा एक हायवेचें जे टेंडर जाला काय कितें जाला ते लोकांक दांड्यावाडीच्या लोकांक घेवन येता पंचायत मेंबरांक घेवन येता आनी ते सगळें क्लॅरिफाय करून आनी ते लोकां मदें कन्फ्युजन आहा अजून पासून ते लोकांक विश आहा की त्या सायडीन ओरिजिनल पास जाल्यार तेजी नाका म्हणून डायवर्ट करून दुसरे ऑल्टरनेटीव वन आहा तेजे सायडीन सो आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान एश्युरन्स दिला आपण एक मिटींग घेता आनी सगळें क्लियर करता.